णवेंत आनी 11वेंत नापास जाल्ल्या भुरग्यांचेर परिणाम जावचो न्हू म्हूण गोवा बोर्डान प्रायव्हेट कॅन्डिडेट येवजण काडिल्ली. ह्या येवजणे खाला नापास जाल्ल्या भुरग्यांक 10वेची तशेंच 12वेची परीक्षा दिवंक मेळटा. पूण ह्या येवजणेचो खऱ्यांनीच विद्यार्थ्यांक फायदो जाता काय म्हूण प्रश्नचिन्ह उप्रासला. पळयात प्रुडंटाचो खासा रिपोर्ट. फाटल्या 5 वर्सांच्या डाटा प्रमाण 1955 विद्यार्थ्यांनी 10वेची परीक्षा दिल्ली. पूण तातूंतली फक्त 507 भुरगीं म्हणल्यार 26% विद्यार्थी पास जाले. जाल्यार 511 विद्यार्थी 12वेचे परीक्षेक बशिल्ले. पूण तातूंतले फक्त 159 विद्यार्थी पास जाले. म्हणल्यार फक्त 31% भुरग्यांनी 12वी क्लियर केली. 10वेच्या परीक्षेक बशिल्ल्या भुरग्यांचो हो 5 वर्सांचो डाटा पळोवया. 2026, 2025, 2024, 2023 आनी 2022. आतां 12वेचे परीक्षेक बशिल्ल्या भुरग्यांचो हो 5 वर्सांचो डाटा पळोवया. 2026, 2025, 2024, 2023 आनी 2022. ह्या डाटा प्रमाण 10वेच्या प्रायव्हेट कॅन्डिडेटांची पासिंग पर्संटेज फक्त 25.93% आसा आनी 12वेच्या पासिंग कॅन्डिडेटांची पासिंग पर्संटेज फक्त 31.1% आसा. हाचे वेल्यान विद्यार्थ्यांचो पास रेट खूब उणो दिसलो. येवजणेचो लाव घेवन पसून भुरगीं परीक्षेक परत फेल जालीं. भुरगीं सारकी शिकनात काय सिस्टम भुरग्यांक कठीण पडटा काय येवजणेन कांय सुदारणा हाडपाची गरज आसा काय म्हूण प्रश्नचिन्ह उप्रासता. जाल्यार गोवा बोर्डाचो अध्यक्ष म्हणटा येवजणेन सुदारणा हाडपाची तयारी चल्ल्या. नायन्थाक आमचे जवळ ना म्हटले तरी 10 ते 12% भुरगीं फेल जातात आणि ती थंय परत बसतात, म्हणजे त्याच क्लासीस ती परत बसतात. आणि स्पेशली जर सपोज गर्ल स्टुडंट जर आसत न्ही, ताका 2 वर्सां रिपीट करून लावप, 3 वर्सां रिपीट करून लावप हे बरोबर न्ही. आणि ही चलीत न्ही, इवन बॉयजाक सुद्धा तेच जाता. त्या भुरग्याच्या मनाचेर जो परिणाम जाता न्ही, हो जो स्टिग्मा आसा न्ही, तो कसो करया की 9th फेल जाला न्ही, बरें आसा, आमी ताका प्रायव्हेट कॅन्डिडेट म्हणून आमी परत आमचे स्लायटली थोडे रिवायज केले की जो भुरगो 9th फेल जाता न्ही, ताका आमी बोर्ड ताची काळजी घेतलो. बोर्डा कडेन ती भुरगीं रजिस्टर जातले प्रायव्हेट कॅन्डिडेट म्हणून. स्कुलांतच शिकतली. आमी सगळ्या स्कुलांक इन्स्ट्रक्शन दिले की ही भुरगीं स्कुलांत तुमच्या शिकतली. तुमी तांकां सगळे मार्गदर्शन करप, इवन तुमचे प्रोजेक्ट आहा ते सगळे तुमी करून घेवप आणि तुमच्या रिझल्टाक ते काउंट जावचे ना. पूण आमी ताची काळजी घेतली आणि तांची सगळी इवन ताका पास जाल्या उपरांत ताका 11वेक परमिशन दिवपाची आमची जबाबदारी. आणि अशें दिसून आयलें की आमकां भुरगीं बरीच आसा, म्हणजे जवळ जवळ 200-300 अशी भुरगीं ही रजिस्टर जाली थंय. आणि रिजल्ट मातसो थोड्या प्रमाणात कमी आसतलो, कित्याक ते कोप अप जावपा खातीर थोडे तांकांय म्हणून ती 8वी नो डिटेन्शन पॉलिसी आसतली. परत त्यांचो एकाडेमीकय परफॉर्मन्स इतलो आसना म्हणून तांकां ते थोडे जड वता. तरी सुद्दां जर सपोज एक 20%, 25% हो जर रिजल्ट लागलो जाल्यार जवळ जवळ 100 भुरगीं फुडल्या क्लासीक वता न्ही. फक्त आमकां आतां आनी करचें पडटलें की ही जी सगळीं भुरगीं जी आसात न्ही, ही तांकां एक तर चॉयस ऑफ सब्जेक्ट म्हणजे फ्लेक्झिबिलिटी ऑफ सब्जेक्ट दिवचे पडटले. म्हणजे सगळ्यांकच कंपल्सरी बाबा मॅथ्स करप, सगळ्यांनीच कंपल्सरी सोशल सायन्स करप. हेच्या जाग्यार तांकां एक सपोज खंयचो तरी वोकेशनल सब्जेक्ट दिलो किंवा स्कील बेस्ड सब्जेक्ट जर दिलो जाल्यार त्या स्कील बेस्ड सब्जेक्टात ती खूब बरें करूंक शकतात. प्रुडंटा खातीर महेश घाडी.